स्क्रॅप यार्ड्स आमी जर विशय पळयत जाल्यार म्हापसा इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा. आता खुबश्या लोकांक खबर ना की म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट आसून पासून दॅट एरिया इज आउटसाइड ऑफ म्हापसा म्युनिसिपालिटी. म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन ओवर दॅट इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो ह्या जे विशय आसा ते एक वाटेन आमी लिगल विशयज आसा. लेजिस्लेशन हॅज टू बी डन. सो द MLA हॅज टू ऑल्सो टेक दॅट लिडरशीप in identifying what can be done in terms of the town. But he's also mentioning that in the scrapyard केन्ना चोरयेचो माल मेळटा आनी कितें what you have got to say but जे कंट्रोल no actually विषय पळोवंक गेल्यार डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड अँड इंडस्ट्री तेंच्यांनी रेजिस्ट्रेशन करपा खातीर एप्लिकेशन घेतलेलें आसा. पूण नेक्स्ट स्टेप जावपाक जाय की रेजिस्ट्रेशन जावपाक जाय स्क्रॅप यार्ड आनी तांकां एक झोन तयार करपाक जाय. सो हाऊ MLAs can take the lead. अल्टिमेटली कितें आसा प्रायवेट मेंबर्स बील हाडून एसेंब्लीन हो विशय मांडपाक जाय. फक्त आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उलयलें पुरो ना. आमदाराक कित्याक निवडून हाडटा? आमदाराक निवडून हाडटा की एसेंब्लीन विशय मांडपाचो आनी नवे कायदे अमेंडमेंट खंय हाडपाक जाय. म्हापसा शहरान भितरूच स्क्रॅप यार्ड आसात. एक बोडगिणीत आसा, एक म्हापसा अर्बन बँके कडेन आसा, करसवाडे आसात. ही स्क्रॅप यार्डां मातशी पयस सर व्हरत पयस व्हरून एक 5 किलोमिटर पयस सोडची तर सगळ्यांक सोयीस्कर जातलें न्ही. रायट इन द सिटी सारके शहरान तितून इतलें कंजेशन जाता आनी ती एरिया पार्किंगाक म्हापशान घेवं येता न्ही म्युन्सिपाल्टीन पार्किंगा संबंदी कसलो स्टेप घेवंक ना अजून पर्यंत. आतां कितलीं वर्सां आमी तांच्या फाटल्यान आसात. पार्किंग डेव्हलप करप कोणाक काय तो विशय फुडें येतलो. आमचे कोण रिपायट दिल्या पूण ताजे पयलीं आमचो नॉबर्ट पिंटो हे हायवे जी आसा करसवाड्यारसून ग्रीन पार्क पर्यंत थंय तो डिवायडर जाय अशें कितें मागता ते फ्लायिंग डिवायडर म्हणजे फ्लायओव्हर जाय. फ्लायओव्हर आमी थंय आयकुया. This stretch from this Karaswada junction to the Green Park, it's very dangerous if these people, if the representatives of this ward or whatever this place should come out with some development doing this. It is very necessary that we should, for this at least stretch, we should have 4-lane highway. It is very necessary because every day, every hour we have a small or a major accident. So it is very dangerous for trespassers to pass by, for crossing of the roads. So it is also better that the higher authorities come up with a flyover over here. In my knowledge, the flyover they have been planning to do this. ह्या रोडाक 3 फ्लायओव्हर जाय. एक करसवाड्या जाय, एक तारी कडेन जाय, एक ग्रीन पार्का कडेन जाय. आनी हे एक्सिडेंट प्रोन झोन्स तिनूय कडेन कितले लोक एक्सिडेंट जावन मेल्यात. थोडे लोक मरूंक ना एक्सिडेंट जावन. इतलें आसून कितें जाता आमचें सरकार सुशेगाद न्हिदलां. आमचो MLA लक्ष घालिना, म्युनिसिपालिटी लक्ष घालिना आनी सरकाराकूय कांय पडूंक ना. पूण हाजेर कितें प्रस्ताव मांडल्या ह्या विशयाचेर पयले स्वतेर आमी गोवा कॅनाच्या वतीन सगळे म्युनिसिपालिटीक एप्रोच केल्लेले. तशें म्हापशां की एक रोड सेफ्टी अँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी काडपाक जाय. कित्याक विशय कितें आसा आतां सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट CRRI तेंचे सद्या सर्वे एंड प्लॅनिंग चल्लेलें आसा. फाल्यां कितें जर जायत एक फ्लायओव्हर समज बांदपाचें आसा, रॉंग सायड जर चालू सोदून काडलें मागीर लोकांचे प्रॉब्लेम जातले. सो प्रॉपर कन्सल्टेशन मस्ट बी देयर. आनी जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स कितें जर प्लॅनिंग करता म्हापशा खातीर म्हाका दिसता म्हापशेकारांचे मुखार हें सगळें दवरपाक जाय. इट शूड नॉट बी समथींग फेट अकॉम्प्ली. म्हजें म्हणणें कितें आहा आमच्या सगळो आल्दोना कास्टिंचो लोक म्हापशा येवचो पडटा, ताजोय थिवीचो येवचो पडटा. तारीकोडे आमचो लोक कितलो मेला एक्सिडेंटीन थंय. ह्या आतां हायवे बांदतात आनी तांणी रिजनल प्लॅनार कितें हाडलां 40 or 60 मीटर रून करपाक. लोक कहो क्रॉस जातलो सांग. तेंचे आनी बाबा मार्टिनान म्हणलां थंय प्लॅनिंग म्हणलेलें कांय ना. आनी एक सोशल एक्टिविस्ट लोकांचे ओपिनियन घेवंक सजनात. एक पाटी इलेक्ट जाले म्हणटच आपूण व्हडल्यो तकल्यो म्हूण समजतात. लोकांक जायती सजेशनां आहात. देखून ताणें म्हणलां थंय म्हापसा महासभा आसूंक जाय आनी रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीजूय लोकांक आपोवंक जाय. बाबा तुमची कितें सजेशनां आहात ती सजेशनां दिवपाक. हे सगळ्याक तूं पयशी क्रॉसिंगाक आमचें मरण हें. आणि फ्लायओव्हर ब्रिज आणि भुयारी मार्ग जे बांधले जातात शेजारच्या राज्यामध्ये किंवा गुजरातमध्ये बेंगलोरमध्ये ते जर या लोकांनी जाऊन बघितले तर त्यांना आयडिया येऊ शकेल की एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे. नाही तर फ्लायओव्हर बांधल्यानंतर त्या काहींची समजूत अशी की शेजारची दुकानं घरं मोडायला पाहिजेत. काही गरज नाही आहे. बडोद्यामध्ये विश्वामित्रीचा जो फ्लायओव्हर बांधलेला आहे शेजारची घरं दुकानं तशीच आहेत, त्यांचा व्यापार चालू आहे आणि वरतून जाणारी वाहनं वरतून जातात. भुयारी मार्ग केले की क्रॉस करू शकतात. तर
कुठेतरी या लोकांनी जाऊन, नेत्यांनी जाऊन शेजारच्या राज्यात बघून त्याप्रमाणे काहीतरी केलं तर मला वाटतं सुधारणा शक्य आहे का नाही. 1 पॉइंट जस्ट टू ॲड, हे आमी बायपास जे करतात न्हू, बायपास जेन्ना करतात आमी आमचो फोकस असो आसा की डायवर्शन ऑफ द ट्रॅफिक, नॉट गोईंग थ्रू द टाउन. पण आतांच कितें जालां, बायपासाचेर टेंडर कोकोनट्स आणि भाजी हे ते सगळं आणि फायनली बायपासाक आणि एक समस्या सोडोवपाच्या हातान जे केल्ले असता थंय आनी वेगळी समस्या उत्पन्न जाता अशें रोलन म्हणटा. आमी आयज हांगा म्हापशा, हळदोण्या आणि थिवे मतदारसंघाचेर चर्चा करता. चर्चा रंगत चल्ल्या. परते आमी आतां कांय क्षणां भितर विसव घेवया. ल्हानशा विसवा उपरांत तुमकां परतून एक फावट येवकार. आयज आमी चर्चा करता मतदार राजा लायव्ह कार्यावळीत म्हापसा, थिवे आनी हळदोणा मतदारसंघाचेर. आनी आमचे कडेन 4 मनीस आसात. सुभाष हंडीगोळ, रुई द गामा, रत्नापल साळकार आनी रोलंड मार्टिन्स. परतून एक फावट येवकार. आनी आमी आतां एक जी बायट आयिल्ली आसा आमचे कडेन, तो आमचो विजय तिनेकर म्हापशेसून. म्हापशेची जी होतो तुमी मदीं उपस्थित केल्लो पार्किंग हे समस्या तिचेर उलयता. म्हापसा हे उत्तर गोव्यातील एक उत्तम असं ठिकाण आणि म्हापसाचा व्यापारी दृष्टीचा विचार केला तर म्हापसा हे उत्तर गोव्यातलं एक मोठं ठिकाण आहे. उत्तर गोव्यात नव्हे तर कोकण भागातील म्हणजे सावंतवाडी, वेंगुर्ला या भागातील लोक पण इथं व्यवसायासाठी येतात. पण हे सर्व बघत असताना गेल्या आता विचार जर केला तर उत्तर गोव्यातलं मुख्य ठिकाण असताना पण म्हापशाची जी समस्या आहे मुख्य म्हणजे ट्रॅफिक आणि पार्किंग, ही समस्या अजून सुटलेली नाही. आणि त्याच्यामध्ये एक असं आहे की ट्रॅफिक जास्त असल्यामुळे रस्ते अरुंद, त्याचबरोबर गार्बेज पण प्रश्नच आहे. आणि एकच असे नाही की असे 1000 समस्या आहेत, पण त्यातल्या मुख्यत्वे करून म्हापसा म्हणण्यापेक्षा उत्तर गोव्यामध्ये असं झालेलं आहे की कुठंच जरी गेलात तर मुख्य रोड मोठे आहेत पण बाकीचे सगळे असे अरुंद रोड. तर पार्किंगाचो जो विशय ताणें मांडला तो सामको अर्जंट इशू. पण म्हाका दिसता ते सोडोवपाक कितें तरी प्लॅनिंग जावपाक जाय. एक म्हणजे रिंग रूट असो, डेली जर बस सर्वीस जर आसा. आतां आमी पळयता मार्केटान जे कोण येवपी आसा तेंचे पार्किंग थंयच जाता गाडयोचे बी. आतां प्रॉब्लेम कितें आसा तांकां सांगपाक तुमी कित्याक पार्किंग, कितें बस सर्वीस ना. तर म्हाका दिसता आमची सिटी बस सर्वीस हे जर आमी ड्रॉप इन ड्रॉप ऑफ अशें सिस्टम म्हणजे चालू आसा 15-15 मिनिटान जर आसा अशें. आनी त्याच बरोबर नवे बस स्टँडान जर प्लॅनिंग बरें आसा की त्या नवे बस स्टँडान पार्किंग कशें आसतलें हें म्हाका दिसता विचार जावपाक जाय. कित्याक रुईन जे सांगलां, जे गाडयो बाजाराक जे येतात सरावंडींग एरियासून तांकां पार्किंग गरजेचें. म्हाजें एका मार्टिनाक आनी तुका क्वेश्चन आहा. सिटी बस बी घालच्या आदी नुस्त्याचो बाजार काडटकूच तेणें बिल्डिंगां कशी येतात, पार्किंग एरिया पळय पार्किंगांक दवरलेली ती बिल्डिंगां कशी येतात म्हणजे म्युनिसिपालिटी तुमचे लायसन्सां पास करीत आहात. सेकंडली आमचो सगळो आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळो मामलतदाराच्या ऑफिसान येता, खंय पार्किंग आहा तेणें तर तुमी पार्किंग अरेंजमेंट करिना आनी सिटी बस खंय बडयतले. पयलें तूं शेतां आहात तर थंय कोमदाची ती एक्वायर करूंक जाय, मार्केट प्रायस फारीक कर, एक्वायर कर, पार्किंग एरिया कर. ही कितलीं वर्सां जालीं, कितले MLA येयले म्हापशा. आनी एक तुका क्वेश्चन आहा मार्टिन बाब, तूं आल्तिनार रावताय समजलें, म्हजोय फ्लॅट आहा थंय. वयरसान येता आसतना ते ट्रॅफिक पुलिसाचे सकलाक सान सकला येवपाक एक पेवमेंट आहा लोकांक चलपाक, कितल्यो गाडयो येता, येदी व्हडली खंय आहा. म्हाका नांव पासून सांगता कितलो लोक थंय मेला बसून. थंय चलपाक पेवमेंट आसूंक नाका रस्त्याक, म्हणजे लोक खंय चलतलो, जाणटो खंय फुटपाथ एक पेवमेंट ना सकल वचपाक. पूण म्हापशा पार्किंग करतलो जागो खंय उरला. विशय आसा कितें आसा आतां हे शॉपांक घालतात. इनवॉल्वमेंट आसपाक जाय सगळे डिपार्टमेंटाचे. एक एग्जाम्पल दिता, टुरिजम डिपार्टमेंट हाचो कितें इनवॉल्वमेंट आहा म्हापशा. जो इन्वेस्टमेंट टुरिजमा खातीर जो येता म्हापशा त्याच प्रोपोर्शनेटली टुरिजम डिपार्टमेंट फंडींग शूड बी देयर. अल्टिमेटली विशय कितें आसा, फंड्स आर रिक्वायर्ड. मदीं मरड आसा थंय पार्किंग दोगांयकी क्वेश्चन अजून जागा आसा, पार्किंग जागा अजून आसा. म्हापसार माने कडेन कुशीक शेतां आसात ती एक्वायर करूं येता. पार्किंग गार्डन कॉम्प्लेक्स आसा पळय म्हापसा ताजे कुशीक जागो आसा. दोगांयकी क्वेश्चन घालता. ODPन चोणेकार आहा पळय थंय, चोणेकारा दिगेक थंय एक रस्तो दाखयल्लो न्ही सारको ते रेजिस्ट्रार ऑफिसान सान थंय ती शॉपां कशी येयली, तो रोवन रस्तो दाखयलो 20 मीटर रोड 20 मीटर. आतां कशें उलयलो तूं म्हापशेकार, 20 मीटर 20 मीटर रोड आहा
तुवें मोदें शॉपां कशें घातली तो 20 मीटर रोड दाखयल्लो मोड्ड्यार सावन तुका सारकी हायवेन भायर सरपाक तुवें शॉपां कशी येयली तुमी काडा म्हूण सांगा न्ही म्हापशेकारांनी रस्त्याक आरक्षीत केल्ले शॉप आयल्या टुरिजम मागीर पयलें उगडा. ताका लागून हांवें प्रश्न पयलो मांडलेलो की टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग DMA हे सगळे डिपार्टमेंटाक वोटरांचे कन्सल्टेशन चालू उरपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट द MLA अँड द वोटर्स. द MLA हॅज टू फॅसिलिटेट इंटरॅक्शन बाकीचे डिपार्टमेंट जे आसा तांकां म्हापशा हाडून हो प्रश्न तेंचे मुखार मांडपाक जाय. आणि हो कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. आणि पार्किंगाचा जो प्रश्न आहे कोऑर्डिनेशन जायना. कोऑर्डिनेशन खंयच्या डिपार्टमेंटात कोऑर्डिनेशन जायना. हो पार्किंग महासभा ना महासभा आसूंकूच जाय. पयलीं सांगला ताणें रोलरान सजेशन केला ते बरें आहा. पार्किंग जो आहे तर पार्किंगसाठी मला तर मल्टिपल स्टोरी पार्किंग जे अमृतसर पुणे बडोद्यामध्ये सुरू झालेले आहे त्या टाईपचं जर एखादे सेंट्रलाइज प्लेसमध्ये पार्किंग केलं तर मला सर्व व्हेकल्स तिथे ठेवून लोक पुढे येऊ शकतात. अरे भाऊ सगळे सेंट्रलाइज कित्याक करताय स्प्रेड द मार्केट. ना स्प्रेड दी मार्केट बरें आता वाहनं वाढलेली आहेत त्यामुळे माथ्यार चडोवचे भाशेक सेंट्रलाइज शेतां आहात न्हय आतां पळय बोडमेश्वर पासून शेतां आहात न्हय एक्झिबिशनाक वता न्हय ते एक्वायर कर आनी पार्किंग कर न्हय लोकांक गाडी हाडून अजून जागे आसा. माथ्यार कित्याक चडोवंक सोदता इतलो जागो आसतना शेतां एक्वायर करा. म्हापशा जी एक कलाकारांची भूमी म्हणटात खूप कलाकार जावन गेले नाटकां जातालीं थंय बरी तियात्राचो माटो आशिल्लो थंय रवींद्र भवन ना अशी खत एकट्यान उक्तायल्या ती आयकुया. म्हापसा मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट म्हणशीत जाल्यार आज पुर्तुगीज काळापासून ते आतापर्यंत सगळा मुवमेंट म्हापशासून जातालो. त्याच्यानंतर म्हापसासून मुख्यमंत्री जावन गेले केंद्रीय मंत्री जावन गेले तरी म्हापशाची डेव्हलपमेंट म्हणतात ते आज शून्याच्या बाबतीन आहा. आज म्हापशा बाजाराची तर समस्या पयशी एक स्मशानभूमी कशी जाल्या. म्हापसा पार्किंग एरिया तर बिलकुल ना. जो व्यवहार लोकांक करतलो जाल्यार मुख्य म्हणजे पार्किंगची समस्या सोडोवपाचो मुख्य प्रश्न आसता. दुसरी म्हणजे म्हापशान आज संगीत क्षेत्रा बाबतीत कांयच तशें हें ना. अशें म्हणशी तुका थंय थिएटर ना बरें जावंक भुरग्यांक संगीत क्षेत्रान फुडें धाडटले सुद्दां जाल्यार अशें रवींद्र भवना सारकी सुद्दां एक इमारत अशी हे ना तयार जाल्ली. तेन्ना म्हापशान आज तर कितें करतलो जाल्यार एक असो उमेदवार म्हापशाच्या लोकांनी सिलेक्ट निवडून हाडचो पडटलो जी खरोखर जी समस्या जाणटा जेका खबर आसा अशा उमेदवारांनी म्हापशाचें डेव्हलपमेंट करचें. म्हापशा रवींद्र भवनाचे विषय मांडला ताजे आदी आमच्या पळोवप्यांक आनी आयकुप्यांक सांगूंक सोदता की आमच्यो फोन लायनी आतां रोखड्योच उक्त्यो जातल्यो. तुमच्यो ज्यो समस्या आसा प्रश्न आसा जाल्यार 24904444 24904445 ह्या नंबराचेर प्रश्न आमकां विचार येता. आमचे मानेस्त आसा तेजे बद्दल चर्चा करतले कितें सुटावो कसो करूं येता तुमचो प्रश्न ते पळयतले आनी म्हणा तुमचो. म्हापशा रवींद्र भवन जागा ऑलरेडी एक्वायर केल्या. ती जागा एक्वायर करपाक आमी कमिटी स्थापन केली आणि गव्हर्मेंटा कडेन झगडले आमी. ती जागा एका बिल्डरान घेतिल्ली बिल्डराच्या कशान घातली जागा. आमी सांगलें की आमकां रवींद्र भवन म्हापशाच जाय म्हणून. थोडे लोक कितें म्हणाले करसवाड्या व्हरुया. आमची भुरगीं इस्कॉलाची ल्हान ल्हान भुरगीं करसवाड्या कशी वतली. आज करसवाड्या वचून मध्यवर्ती थंयसर एक पूण करसवाड्या वचपाक आज रिक्षाक 200 रुपया घेतात. पूण त्या भुरग्यांक इस्कॉलाच्या करसवाड्या वचप आणि ही समस्या म्हापशेकारांक करसवाड्या वचपाक करसवाड्याकारांक म्हापशा येवपाक. पूण म्हापशान इस्कॉलान भुरगे म्हापशान येतात न्ही. म्हापशा 9 इस्कॉलां आसात. हो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता कसो आसपाक जाय. कितें प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हापशा हो पयलो लिस्ट काडपाक जाय. आमी कितें करता एरियल व्ह्यूसून आतां खंय जागो ना घालया खंय तरी. म्हाका दिसता अशें जेन्ना जाता खूब प्रॉब्लेम जाता लोकां भितर एजिटेशन जाता विरोध जाता तर कन्सल्टेशन इज द की फॉर दीस. आनी म्हापसा बींग ए तालुका हेडक्वॉर्टर्स वॉट आर द प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट 10 years 15 years. आमदारांनी हे सगळें स्पश्ट करून लोकां मुखार दवरपा जाय आनी कॉन्स्टंट कन्सल्टेशन. म्हाका दिसता बजेट सेशन जे जाता ते म्हापशेकाराचे कितले पयशे आसतले त्या बजेटान बजेट प्रोविजन आसपाक जाय. काला मंदिर रवींद्र मंदिराक सर एक तुका उडास कोत्ता हांव. भुरग्यापणान आमी नार्वेकाराचो माटो घालो आनी म्हापशेकारान तर रवींद्र भवन जायना तर जाल्यार नार्वेकाराक सांग नार्वेकारांचो माटो घाला म्हणपाक ते. म्हापशान तियात्र कितले जातात. तियात्र हनुमान थिएटरान जातात. हनुमान थिएटरान कंजेस्टेड एकदम ल्हान ते एकदम. पूण आतां ते सगळें थंय आतां पुलीस स्टेशना समोर जागा एक्वायर केल्या. थंय रवींद्र भवन जाता. वास्को जालें सावड्ड्या जालें मडगांव जालें पणजे जालें आनी म्हापशा कित्याक ना. म्हापशाकारान कितें पातक केलां